हे बसेल गाडी आधी उशीचे गोड आधी पहिला गाड्यात पान गाणो तो गुणायताले तसेच मुलीस हाताने गाणो लुटयताले तयार गाणो हाताने तयार कोचताले गोष्टी मुलीस दिसतात वावताले आधी पहिला गाड्यात पान गाणो तो गुणायताले तसेच मुलीस हाताने गाणो लुटयताले मारला दुर्वाचे मोड केशना येऊन मुनीस बसल्या जाऊन लोड ते बसेल गाडी आधी उशीचे गोड संसारो दिसा दिसा येतोय अवघड मनाची केली वस्तू पगार सामावूया आम्ही विस्मय कारकुळून दाखवूया आम्ही विस्मय कारकुळून दाखवूया आमदार त्यांनी आज कार्निवल घेऊन हाडलो दुसऱ्या वर्सा कार्निवल तांणी करून हाडिल्लो आसा आनी आज तुमी जर इतले लोक हजारांनी लोक तर आज रस्त्याच्या दोन्ही वटेन पळयत जर जायत तर ते फक्त आमच्या लाडक्या आमदाराक लागून आसा आमचे आमदार हे मातयेंतल्यान वयर सरिल्ले तांकां ह्या आर्ट एंड कल्चरची जी जाण आसा ती आमकां सगळ्यांक तांच्या ह्या एक्टिविटी करतात ते तातूंतच मेळटा तसो हो समारंभ ताणें करून हाडलो तसोच दुसऱ्या गांवांनी म्हणजे कासावले हांगा ते आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी खेळ तियात्र सुद्दां करून हाडले आमी ल्हान आसतना अशें हांगा ह्या गांवांत वाड्यांनी भोंवताले त्या वेळार आमी ते खेळ तियात्र पळयताले पूण आज अशें ऑर्गनायज वे आमदारांनी करून हाडले बद्दल तांचे धन्यवाद लोकांनी भरपूर आमकां इतलो लोक जाल्लो जे लास्ट टायम फुडें पासून आतां म्हाका दिसता डबल लोक जाला अशें आमकां दिसता कित्याक लोकांचो उरपा पळोवन लोकांच्या तोंडांतल्यान हांसो येयल्लो आसा परत आमकां उमेदशी दिसली आनी आमचे मदीं आयज आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सर रमेश तवडकर सर आसा तशेंच आमचे डॉक्टर पाटील आसा तशेंच बाकीचे आमचे सरपंच आसा वेलसांवचे कुट्टाडचे सॉरी कासावलेचे मागीर आमचे कुट्टाडचे आसा मागीर आमचे केलोतीचे आसा पंच आसा डेप्युटी सरपंच आसा तशेंच आमचे झेडपी बी आसा हांगासर कुट्टाडचे हांव हांगा सगळें कायल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगासर हांगा येयली म्हणून आनी तशेंच लोकांकूय हांव कायल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी इतली उर्बा आमकां दिल्ली आसा आनी उर्बा पळोवन आमकां बरें दिसता आमी हो घडोवन हाडपाक आमी हे 3 दीस कार्निवाल हो घडोवन हाडलो पयले दिसा आमी पार्ट्यो दाखयलो सेकेंड डे आमी जागोर केलो इतली वर्सां जालीं आमी जागोर म्हणटा आमच्या युथांनी केन्ना पळोवंक ना पूण काल लोकांनी इतलो लुकरावट जालो आनी लोकांनी बरो उमेदीन तो आमचो जागोर पळयलेलो आसा तसोच म्हाजे ओमकार मेलोडी ऑर्केस्ट्रा आहलो तेजे
हे आमी बरे करपाक वावुरतलो. तुमकां खबर आसा जेन्ना म्हाका तुमी एक निवडून हाडलो आमच्या कुट्टाचे ग्रास रुटाचेर म्हाका एक निवडून हाडलो आनी एक पंच केलो, डेप्युटी सरपंच केलो, 2 फावटी सरपंच केलो, 2 फावटी ZP केलो आनी म्हाका आज MLA म्हूण आसा. तशेंच म्हाका लोकांनी सोडूंक ना. आमचे वेर्सियन वाज हाकाय देखून आमच्या विलेज पंचायत म्हणटाली ताका डेप्युटी सरपंच केले आनी आतां 2 फावटी ZP केल्ले आसा. हो इतलो म्हाका थेंको मेळलो, इतलो मोग मेळलो जो हांव केन्नाच विसरूंक शकचो ना. कित्याक हांवें इतली 10 म्हजी लागीं संस्था आसा आनी सराच्या आदारान बाकीच्या गोवोरमेंटाच्या आदारान हे जे स्किमी आसात ते हांव तुमच्या मुखार दवरतां आनी जे म्हजे लागीं कितें जाता हांव सदांच आमच्या लोकां बरो आसतलो. विशेष करून आजच्या समारंभाक स्थानिक आमदार आमचे मित्र आंदोलन वाज आसात, दोतोर पाटील आसात, जिल्हा पंचायत सदस्य आसात, बाकीचे सगळे पंच सरपंच आनी मोठ्या संख्येन आसात. दिसा जो क्रावड पळयलो आनी ज्या तरेन लोकांचो रेस्पॉन्स पळयलो जर जायत खरें म्हळ्यार आमदाराचे आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक एक बरें डिसिजन घेवन जे आसा न्ही लोकांक एक जो कल्चर प्रोटेक्ट करपा खातीर, कल्चर एक्सप्लोर करपा खातीर त्यांनी जे लोकांक जाय आशिल्लें ते ताणें तशें ताची गजाल दिल्ली आसा आनी त्यामुळे तिचा मोठ्या पद्दतीन रेस्पॉन्स मेळटा. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनीच मागीर गोंयकार जो आसा आमी कलामोगी आनी आमचें कल्चर प्रोटेक्ट करप, कल्चर एक्सप्लोर करप जें आसा हें आमचें काम आसा. की केवळ गोंयांत न्ही भारत देशाक वर्ल्डाक आमी आमचे एक आयडेंटिटी आसा आनी ती आयडेंटिटी आज म्हाका दिसता कार्निवालाच्या निमित्यान, शिगम्याच्या निमित्यान देशभरांतले लोक गोंयांत येता, ट्युरिस्ट येता आनी आमचें कल्चर जें आसा तें ताका समजून घेवपाचें गोंयचा प्रयत्न करता. म्हाका दिसता कुट्टाळीन ज्या तरेचो लोकांक आज रेस्पॉन्स मेळटा आनी तांणी ज्या तरेचे लोकांक जाय तें दिल्लें आसा तें पयलें जायत न्ही आनी एक खऱ्यांनीच कुट्टाळेकार जे आसा जे कलामोगी आसात आनी कल्चर प्रोटेक्ट करपा खातीर तांणी खूब मोठो रोल घेतलो आसा. कारण म्हाजें स्वताचें म्हणणें आसा ज्या मनशाक कल्चर ना, ज्या गांवांक कल्चर ना, ज्या देशाक कल्चर ना तो मनीस खंय चालूंक शकना. आनी त्यामुळे कल्चर ज्या मनशाक आसा तो आपलें गांव सांबाळपाक शकता, तो राज्य सांबाळपाक शकता, देश सांबाळपाक शकता आनी त्यामुळे कल्चराची एक वेगळी आयडेंटिटी आमकां दिल्ली आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हांव कुट्टाळेच्या लोकांक सगळ्या आभार व्यक्त करता. असोच रेस्पॉन्स दिवचो आनी हांव तर म्हणत तर आज हांव ताका मेळ्ळो ज्या वेळाचेर म्हज्या समोर अनेक प्रश्न निर्माण जाले, हांव ताका खूब मदत करूंक शकता. त्यामुळे हांवें ताका सांगलें आसा की म्हजे कडच्यान म्हज्या आर्ट एंड कल्चर ट्रायबल खातें बाकीच्या कडच्यान किंवा एज अ सरकार म्हणजे आसा म्हजें आशिल्लें